Ailya bali betun templan tuja Bapa darbaracha Nana maura sangi varni tau tuka Raya sitson sracha Parnas Vasancha Zalmadisa Mistita Sheila Saldana Argamis Zalmadisa Dita Priyal Lina Pais Tashens Zalmadisa Argamis Dita Denzel D'Souza Argamis Divya Pinto Nirmala Lobo Anik Rayona Nita Pereira Sharjah Argamis Ditat Anthony Carmen Menezes Hilda Lasrado Salvador Lasrado and Jezubal Argamis Dita Mallika Eka Pratek Iradagatir Father Alban D'Souza Mistita Teresa Fernandez Hong Kong Chagatir Tashens Alvin Kiran D'Souza Mistita Jacinta Ferrawacha Zalmadisa Ani Dewa Nizalya Atmagatir Mistitat Jeffrey Concesa Ani Kutam Benedicta Concesa Cha Atmagatir Kutmand Saralya Kutmachi Sande Mistitat Dennis Paris Tacha Davya Death Anniversary Disa Baptist Fernandez and Kutam Mistitat Thomas Taurachat Megatir Kutmacha Sande Mistitat Dennis Paris Achat Megatir Rina Sur Kutmand Saralya at Megatir Kutmachi Sande Mistitat Mary Castellino Tacha Pornas Vasancha Anniversary Disa Ivan D'Souza and Kutam Mistitat Kutmand Sarila Sur Atmagatir Sunita D'Souza and Kutam Mistita Emmy Lobajat Magatir Sunita D'Souza and Kutam Mistitat Molly D'Souza at Megatir Norbert D'Souza and Annie Kutam Mistitat Stanley D'Souza at Megatir Norbert D'Souza and Annie Kutam Mistita Kutman Sarila Sor at Megatir Teresa Vegas Mistita Henry Spionacha at Megatir Jaya Prakash Rovina Mistita Ronald and Christina Cha at Megatir Bapache, Putache, आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्तते मोगाच्या भाव बहिणीनो भावार्थ जावन आसता ख्रिस्ती जिविताची बुन्याद भावार्थ वरवीं आमी अब्रामाची भुरगीं जाता भावार्थ वरवीं आरून आमारी पात इस्रायल लोकांक जायती आशिर्वादां आनी बेसांवां लाभलीं तोच भावार्थ आमचे ते आसूं दी आमचो भावार्थ दिसान दीस आमी घट करया आनीक देवा कडची कृपा आनी बेसांवां जोडून घेवया केल्ल्या पथकांची आमी दूख धरया देवा कडचें बोगसाणें मागून आमी आमची काळजां मनां नितळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया हांव पत्की सोप दितरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून बघेवन सदां संवकार मरये
सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारांतून प्रार्थना मागता. सपदीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, Krista काकूट कर, Krista काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सपदीदारा आनी ससनाच्या देवा, तूं अगणित मोवाळायचो बाप, तुज्या लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रास चड आनी तांणी आशिल्ले प्रास चड तूं दिताय. तुज्या काकुर्तीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमचे समें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलून घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जे कोण भावार्थ दवरतात ते अब्राहमाचे खरे पूत म्हूण समजून घेयात. भावार्था वरवीं देव अनभावार्थ्यांक नितिवंत करतलो म्हणलो सुवार्थेचो संदेश पवित्र पुस्तकान अब्राहमाक पयलेंच कळीत केल्लो आनी म्हळें, म्हजे थंय सर जनांगा आशिर्वाद जोडटली. देखून जी कोण भावार्थ दवरतात ती भावार्थी अब्राहमासोवे आशिर्वाद जोडटली. अनेक वाटेन जी कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करतात ती श्रापा खाल आसात. कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, नियमशास्त्रांत बरोवन आसलेले सगळे मातीन ताचेर श्राप पडूं. कोणूच नियमशास्त्रा वरवीं देवा हुजीर नितिवंत जायना म्हूण स्पश्ट जाता. कित्याक नितिवंत मनीस भावार्थान जियेता, तरी पूण नियमशास्त्र भावार्थाचेर होंदून ना. कित्याक तेंच सांगता, कायद्या प्रमाणे चलता तो मनीस तांचे वरवींच जियेतलो. आमचे पासत शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, खुर्सार उमकाळतलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावन. क्रिस्ता जेजू मार्फत अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातींच्यांचेर देवजय आनी भावार्था मार्फत बसायलो पवित्र आत्मो आमी घेजय म्हूण हें सगळें घडलें. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मतींत दवरता. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मतींत दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंतांचे सभेंत तुका हर्सिता. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती, तांतू आनंद भक्तल्यांनी ती निहाळची. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मतींत दवरता. वर्ती आनी महिमेची कृत्यां ताची नीत सासनाक बाळता. आपल्या विस्मित कार्यांचो तो आमकां उडास हाडटा. सर्वेस्पर जावन आसा कणवळो आनी मोगाळ.
सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. आपल्या थंय भेभिरांत असलेल्यांक तो ग्रास दिता. आपले करार सदांच आपल्या मनांत दवरता. हेरा जातींच्या लोकांचे देश आपले परजेक दिवन आपली पदवी ताणें तांकां दाखयल्या. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या तेन्ना सर मनशांक म्हजे थंय हांव ओडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू एक मोनो जेवसार सोडयतालो तेन्ना ताचे मदले थोडे म्हणाले, देवसराचो मुखी बेल्सबुलाच्या शतेन तो जेवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवच्या खातीर ताणें सर्गीत जावन एक कुनाद कर्ण दाखयचय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो, जर तर अंतरजुजांत वांटे पणटे जाल्ले खंयचेय राज बिबाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे पणटे जाल्ले घरांनी देसवाट जायनासतना रावना. तरी पूण त्याच परी सैतानाचेच पक्षाचे एकामेकाक उपाडटी जाल्यार ताचें राज उरचें कशें. हांव बेल्सबुलाच्या शतेन देवसार दांडयता जाल्यार तुजे शीस कोणाच्या पदवेन दांडायतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हणून काडलेले परी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार दांडायता जाल्यार दुबाविने देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बोळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपले घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बुदवंत बोळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायक वचून ताका सोलयत जाल्यार ताका दैत दिवची सोर हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हज्या सांगाता ना तो म्हज्या विरोधूच सै. जो कोण म्हजे सांगाता पुंजायता तो निजायकी शिंपटायता. एक मनशाक लागलो देवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत आरान्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरन आयिल्ल्या म्हज्या घराच फाटीं येता म्हणटा. अशें फाटीं येतस तें घर जाण्ण नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नसते हेर 7 देवसार हाडून येता. ते सोर भितर सरन थंय आपले ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास फास्ट जाता. देवाचें उतर वाकाडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते
मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, थोड्या वर्सां आदीं एक स्त्री आपल्या दादल्याक हांगासर हाडून आयली आनी म्हणाली, फादर, म्हज्या दादल्याक देंवसार लागला, ताका तुमी सोडय जाय म्हण. तांकां चापलाक आपोवन हाडलें, पवित्र सक्रामेंत आमी मुखार तांकां दिमी घालयलें आनीक इगजमातीचें तें मागणें एक्सोसिजम देंवसार दांडोवचें मागणें सुरू करून सोडून 20 मिनटां उपरांत हांवें ताचे कडेन विचारलें, आतां तुका कितें भोगता? आनी तो म्हणलो, म्हाका वर्तो संतोश भोगता. फादर, हांव मेलो. हांवें ताका सांगलें, तुका मेल्यार हांव तुका पोंडान घालतां, उठ म्हळें. आनी तो म्हणलो, हांव मेला न्ही फादर, कशें हांवें उठचें? तुमीच म्हाका व्हरून पोंडान घाला. उपरांत ताका पार्लराक व्हरून थोड्या वेळान कावन्सिलींग केल्या उपरांत म्हाका कळीत जालें की ताका देंवसाऱ्याची पिडा न्हय, ताका आल्कोहॉलीक पिडा. थोडे फावटी आल्कोहॉलिकांच्या जिवितांत सोरोप येनातल्या वेळार ह्या मानसीक पिडा आसतना तांचे ते देंवसार लागल्या त्या कसले प्रशेगून आसात तांचे ते आसात, तसलेच संगती आमकां ह्या मनशां थंय पळोवंक मेळटात. आमच्या समाजींत आमी थोडे फावटी खरी एक संगती देंवसाराक सांगता. आमचे नस्त कस्त अनवरां पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी देंवसाराक दुर्स जाता. देंवसारान कांयच करूंक ना. आनी तशेंच थोडे म्हणटात देंवसारच ना म्हणून, पूण नीज जावन देंवसार आसा गी म्हणलें सवाल. जेजूच्याच जिवितांत आनी तेच्या शिकोवणेंत आमकां पळोवंक मेळटा देंवसार आसा. जेजू ताचे मिसांव सुरू करच्या आदीं 40 दीस आरण्यांत मागण्यांत आनीक प्रायजितांत जिंजवार करून ताणें करशिल्लें. उपरांत तो देंवसार येता आनी ताका नाडटा आनी सांगता, तूं बुकेलाय हे फातर आसले उंडे कर. आनीक वयर ताका एका तोरीक आपोवन व्हरून तो हांगा सांगता, हांगा जावन उड, तुजे आंज बोडवे तुका धरतले. तशेंच ताका वयल्या गुड्याक आपोवन व्हरून तो सांगता, हें सोर आनीक आस्त बोदीक सगळें तुका हांव दितां, जर तर म्हाका तूं नामास्कार करशी जाल्यार. आनी जेजू ताच्या त्या उलोवण्याक बोलना, ताका तो पयस करता. आनी तशेंच ताच्या उक्त्या जिवितांत आमी पळयता जेजू जायत्या जाणांचे देंवसार दावडायता. आनी असले एक दाखलो आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. एक मोनो देंवसार ताका लागलो, उलयनातल्या वेळार जेजू ताका ताच्या दावन देंवसार दांडायता. आनी शास्त्री आनी फरिसाय मोस्त्रान ताका सांगतात, तो बिल्सेबल म्हणल्या देंवसाराच्या पदवेन ते तांकां देंवसारांक दांडयता. म्हळ्यार बिल्सेबल एक सैतानाचो तो वडील. आनी जेजू सांगता, एका सैतानाक दांडयचे जाल्यार एका मनशान मागण्यांत प्रायजितांत ताणें बार दीस करची जाय. आनी जर तर हांव बेश्टे एका उलोवण्यान एका उतरान देंवसार दांडयता जाल्यार खंडीत जावन ही पदवी देंवसाराची न्हय, बगार म्हज्या बापाच्या पदवेन तो दांडयता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमच्या संवसारांत जर तर देंवसाराची पदवी आसा जाल्यार ती आमी पयस कशी करची आनीक ताचे दावन सुटका आमकां कशी लाभची. आयच्या पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांत आमकां 4 संगती पवित्र सभा शिकयता. पयल्या वाचपांत सांव पावलो गालतकारांक सांगता, तुमचो बावट घट जाय. तुमच्या बावटांत देवा कडेन तुमी एकवटून जियेजाय. केदाळ आमी क्रिस्त थंय एकवटून जियेता गे, त्या दाळा कसलीच पदवी आमच्या जिवितांत ताचो अधिकार चलोवंक शकना. दुसरें, देवाचे उपदेश तुमी पाळी जाय. देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत केदाळा मांडून हाडटा गे,
ते दळा जेवसाराक भें सुरू जाता तो आमच्या लागीं मेना. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता आमचे जिवीत जायचे मागण्याचें. मागण्याद्वारे आमी देवा थंय एकवटता, देवाचीं भुरगीं जाता. सदांचे मागणे, पवित्र पुस्तकाचें वाचप, तशेंच ह्या म्हयन्यांत आमी प्रत्येक जावन आमी मोरयेक समर्पिल्लो म्हयनो जावन आसा. आमच्या कुटुंबाचो तेर्स आमी करचो आनी सुवातें जावन आसा सक्रामेंत घेवचें, मिसाचें बलिदान पात्र जावचें आनी कुमसाराचो सक्रामेंत. हे चार संगती आमच्या जिवितांत आमी दिसपडते दिये जावन जाल्यार जेवसार आमचें दाव पळोवन वेता. ताका कसलोच अधिकार, कसलीच पदवी आमचे थंय ना. तर ह्या खातीर आमी ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक जाण मागया आमचो भावार्थ घट करच्या खातीर. दुसरें, देवाची सकत आमचे थंय येवं दी, आमी देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जिवंक. तिसरें, आमच्या जिवितांत सदांच मागण्याचें जिवीत करून घेवंक आनी चवथें सक्रामेंत जोडूंक, मिसाचें बलिदान आनी कुमसाराचो सक्रामेंत. तसो जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी. आमेन. Săși papaieta अर्पणं चे करता स्वीकार कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस्पर तूं आमचो रचनार सृष्टेचो भेटयता व्हडलो घोवाचो दुर्तांच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडींत बदलून तिची वेताका जावं वेदीत सशी बापा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजें मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदेतरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्परान घेव. सर्वेस्परा, तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायलेलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत सांबाळून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परांत पारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासोया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदेतरा आनी सस्नाच्या देवा, स कणी आनी स थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसानी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कडे तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखाणटा. तरण मेळ्ळेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता. तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार प्रल्हादाच्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र
तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सुसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. त्याच बरे जेवण जातस ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती कराराची रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत हें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawat sogon pogotoya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवण बारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपेनी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पदजडीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत दोनूत आनी चवकाडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरेंद्रा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नात्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सपतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमच्या मायमोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया.
देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती, ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपेल्ले आमी समेस्त बागी. सुम्या तुवें म्हजे पितरेचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सदा राव तूं मोचे थंय, दैवीक सक्तीन भर तूं म्हाका. मास तुजें कितलें स्वादी रगती मोवा मोली, आत्मीक घटाय सदां दिवचे. अत्रेत सोम्या हांव सिमच्या तुका, मासारता सदां पोसाय म्हाका. दुसरे कितें जिणेक म्हाका नाका सोम्या, तूं जाय म्हाका. अत्रेत सोम्या हांव सिमच्या तुका, मासारता सदां पोसाय म्हाका. दुसरे कितें जिणेक म्हाका नाका सोम्या, तूं जाय म्हाका. उबे रावया. प्रार्थुया. सपदिदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमची क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवांत जेजूक घेवन
जेजू सारखी आमी जावंक फावो असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सोबतीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादा वतो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. काळजा येशूच्या भाग्या बुजवणेच्या मोगा सगळे स्लाशा आमकां साडू नाका. मोगा सगळे स्लाशा आमकां साडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळसा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळसा. Bagin तुझी कुरवेनीवर आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.